नमस्कार, मी श्रेया. आता आपण उभे आहोत गोव्यातील पेडणे येथील राष्ट्रीय महामार्गावर. मागच्या 4 दिवसांपूर्वी खड्डे बुजवून डोळ्यात धूळफेक करण्याचा प्रयत्न इथल्या कंत्राटदारांनी केला. गणेश चतुर्थीच्या काळात या खड्ड्यातून गणेश मूर्त्या नियोजित स्थळी कशा न्याव्यात, अशी गंभीर समस्या इथल्या स्थानिक नागरिकांसमोर आहे. आपण बघू शकता या मार्गाला कशी चाळण लागली आहे. या मार्गावरून मूर्त्या नेणं तर दूरच, साधं वाहनही नीट घेऊन जाता येत नाही. इतकी वाईट परिस्थिती या रस्त्यांची झाली आहे. या खड्ड्यातून वाहने चालवताना जीव मुठीत धरून वाहने चालवावी लागत असून दुचाकी वाहने चालवणे हे एक प्रकारची सर्कसच झाली आहे. या खड्ड्यामुळे नागरिकातून प्रचंड नाराजी व्यक्त होत आहे. जाणून घेऊयात नागरिकांचे यावर नक्की काय म्हणणे आहे. आज आम्ही तामोशा उगव्या हायवेचेर आसात आणि ह्या हायवेची परिस्थिती इतली दुर्दैवी जाल्लेली आसा की इवन गणपतीच्या दिसा सुद्धा ॲक्सिडंट जाला. आता हो दिसती पडटा हो रोड येता ते गाडयो तुमकां ह्या होण्यानी कितलेशेच लोकांचे हात मोडल्यात, पांय मोडल्यात आणि खूब लोक पडत असतात. तांकां आता ह्या चवथीच्या दिसांनी तरी लोकांनी सरकारान त्यांचो विचार करपाक जाय आसलो ह्या लोकांचो. गणपती हाडटना आयज लोकांचेर मुश्किली येयल्ली आसली. आता गणपती 2 दिसाचो ऑलरेडी 1.5 दिसाचो पावयला. 5 दिसाचे 7 दिसाचे गणपती आसात आणि ते ह्या रस्त्यान आता ते व्हरपाक जाय. ह्या सरकाराक कित्याक बुद्धी येयना, अस्तित्वान सरकार आसा काय ना. आमदार जो आसा हांगासलो पेडण्याचो स्थानीक आमदार जो उपमुख्यमंत्री आसा तो मडगांव रावता. मडगांव रावल्या कारणान ताका ही चवथ पेडण्यान कशी जाता ती खबरूच ना. सो आयज लोकांक उदक ना, रस्ते ना. उदक जाल्यार 4 दीस येवंक ना. लोक आमकां विटयतात सारके फोन करून करून. आमी त्या डिपार्टमेंटाचे जेई आहा तांच्या फाटल्यान लागून ती ट्राय आमची चालू आसा. रस्त्यार जाल्यार रस्त्यार तशी आमकां आयज चवथ जर बरी सेलिब्रेट करतलो जाल्यार टायम मेळना अशी हेंच्यांनी नामुष्की हाडून दवरलेली आसा ह्या सरकारान आनी ह्या आमदारान. हांव मागता तेंच्या कडेन इतले बेगीतल्या बेगीन इतलें सिमेंट तरी भरचें. ती पावडर हाडून घालतना आनी तेतून आनी लोक स्लीप जावन पडटात, 2 व्हिलरवाले गरीब लोक पडटात. सो हांव तेंच्या कडेन मागता की निदान त्या गणपतीन तांकां बुद्धी दिवन तेंच्यांनी सिमेंट तरी हाडून ह्या 2 दिसां भितर घालचें. 5व्या आनी 7व्या दिसाचे गणपती तरी सुरळीत ते विसर्जन जावचें हेंच सरकारा कडेन मागता. माझे नाव उदय महाले. आयज येदो व्हडलो चवथीचो एक सण जाल्लो आहा जाल्यार हेच्या पयलीं आमी निवेदन दिलें आनी कितें दिलें तरी आसून ह्या गव्हर्मेंटान आजुनूय हे रस्त्याक दुर्लक्ष केलो. हो दुर्लक्ष कित्या खातीर करता की हे मिनिस्टरांची पॉकेटां भरता काय कितें हे कॉन्ट्रॅक्टर. आयज आमचे इतले एक्सिडंट जाले. आयज चवथीर इतले एक्सिडंट जाले. हांगा 2 व्हिलर कार पडले, दुसऱ्याचेर गाडयो मारल्यांनी. तरी आयज गव्हर्मेंट हेचेर लक्ष दिना. हे आमकां आमची एक दुर्दैवाची गोश्ट. एक उपमुख्यमंत्री आनी आयज आमचो विकास जालो म्हणटा विकास जालो. होच विकास काय तेजो आनी होच विकास करता काय तो. आयज हेणी हेचेर लक्ष दिवप हो गरजेचो आसलो. आयज इलेक्शन येयले लागीं तरी हो इतले दुर्लक्ष करता. आनी दुसरी गोश्ट आयज पळय हांगा कोयर कितलो पडलेलो आहा. आयज रस्त्याक अशी उडयल्ली आहा. आयज लक्ष सरकारान हेचेर लक्ष दिवप दुर्लक्ष दिल्लो आहा. ताका लागून आयज उपमुख्यमंत्री आमचो बाबू अजगांवकार कडेन हेच्या कडेन मागता की हे खड्डे पयलीं आमचे म्हणून हे सर्वीस रोड आमकां पयलीं बेगिनात बेगीन हेणी दिवप हो गरजेचो आहा.